दिवचले वाशी वाठादेव बायपास या नव्यान बांदिल्ल्या रस्त्यार पिराची कोण या वाठारात धोकादायक आशिल्ले पालसण कोसळ्ळे। नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कात येवकार। हांव सुरेश कामत। ही घडणूक आयज सकाळी फुडें घडली। सुदैवान व्हड अपघात टळ्ळो। दोन दुचाकी चालक थोडक्यात वाटावले। ह्या धोकादायक आशिल्ल्या पालसणा विशीं लोकांनी नदरेक हाडून दिवन सुद्दां गरज ती जतनाय सेफ्टी घेवंक ना अशें थळाव्यांनी सांगलें। हांगा जर पळयता जाल्यार ही दरड सगळी कोसळ्ळेली आसा। तेन्ना आमी संबंधीत खात्याक सगळ्यांक इन्फॉर्मेशन दिल्लें की हाजेर लक्ष घालचें, हाजें ऑडिट जावचें, इन्स्पेक्शन जावचें, पेपर केल्लो आमदाराक म्हण नाका, कलेक्टराक म्हणून नाका, कन्सर्न डिपार्टमेंटाक म्हणून, नॅशनल हायवेक म्हणून सगळ्यांक कळिल्लें आसा। पूण हाजे आतां पर्यंत कोणीच दखल घेना। आमी वारंवार तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी परत कळयत आसले, पूण हेजी कोणीच दखल घेवना। काम चालू आशिल्ले वा नुकतेच काम जाल्ल्या रस्त्याचेर जाल्ली पालसणा कोसळपाची ही तिसरी घडणूक। फाटल्या सप्तका भितर जाल्ली ही तिसरी घडणूक। मालपे पेडणे हांगा शेनवारा जाल्ले रिटर्निंग वॉल कोलॅप्स। काल फोंड्या अमिगो रेस्टॉरंटा कडेन रस्तो रुंदीकरणाचें काम चालू आसा थंय कोसळिल्ल्या पालसण आनी आयची घडणूक हांचो ह्या तीन घडणुकांनी आस्पाव जाता। काम सारकें पुराय करिनासतना सो कॉल्ड डेव्हलपमेंट केला हे दाखोवपा खातीर लोकांची सेफ्टी एन्श्योर करिनासतना केल्ली उक्तावणां प्राणघातक थारूं शकता। सुदैवान ह्या तिनूय घडणुकांनी व्हड लुकसाण जावंक ना। अशें दिसून येता की सरकाराक लोकांचें पडून गेल्लें ना। चड पावसाक लागून ह्यो घडणुको घडल्यो अशें घडये म्हणूं येता। मात गोंयांत पावसाचें प्रमाण अशेंच आसता हें सर्वज्ञात आसा। तरी आसतना सरकार वा कॉन्ट्रॅक्टरान गरज ती जतनाय कित्याक घेवना असो प्रश्न ह्या वेळार उपरासता। जर ह्या घडणुकांनी कोणाचो जीव गेल्लो जाल्यार हाका जबाबदार कोण, सरकार का कॉन्ट्रॅक्टर? ह्या घडणुकाक गंभीरतायेन घेवपाक कोणाचो जीव वचपाची वाट सरकार पळयता का कितें असो प्रश्न लेगीत ह्यो घडणुको पळोवन उपरासता। जिवीत हानी टाळपाक सरकारान ह्या विशयात लक्ष घालप गरजेचें आसा।